बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:16 वळींत आमी वाचताव. गरजे आखाताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरचे भाग ह्या सकाळच्या वेळार सम्यान आमकां फोव केला आसता. वो पळय सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करून घेवया. जेजू मोगाळा आराधान तुका, जेजू दयाळा आराधान तुका, कृपे सागोरा आराधान तुका, ये सडवंदरा आराधान तुका. आमच्या देवी गायना बुकांत गीत संको ये 23 पान संको 31 पेज 31 ए 23. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवंदरा आराधन तुका. रूपार तू लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रूपार तू लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तू आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. कृपेन तू आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवंदरा आराधन तुका. वो पळय सक्रामेंतांत जाजलो आमचो सोमी आमचो आसरो आनी आधार जावन आसा. आमचो बरो गवळी तो जावन आसा. ताचे विना आमकां दुसरो आधार ना, आसरो ना. स्वादी जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादी जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तू गवळी बरो, तू सामचे जिनेसो एक स्थारो. सोम्या जेजू तू गवळी बरो, तू सामचे जिनेसो एक स्थारो.
जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसोड वंदरा आराधन तुका हालेलुया 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 सगळ्या जेजू आमचे बसवद्या बापोय सक्रामेंतान तू हजर जालाय आबा हर एकला छे तुझे कर खाको तुझे नधर तू घालून असाय तुझे कृपा तू आमचे देवून असाय तुझ्या आशीर्वादान आमकां बरोवन असाय सगळ्या तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी वाखणटा तुझी महिमा आमी गाता प्रेज यू जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्या भावनो भयणीनो बाबा फ्रांसिसान हे वर्स मागण्याचे वर्स म्हणून पासारला आसता आज आमच्या मागण्या जिविता विशयान थोडे संगती आमी समजतले हांव देवाचे उतर आमकां सांगता फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत सान पावलाच्या पत्रांत अवस्वर 4:6 वळींत आमी अशें वाचता 6 आनी 7 वळ कसलोसू खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करात तवळ आमच्या जानवायेन आटापूंक नोजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतले हर एक गज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत खरा म्हणटा सान पावल मात्र न्ही तवळ कितें जाता म्हूण ताणें आमकां हांगासर सांगलां जानवायेन आटापूंक नोजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान आमची काळजां आमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखता उपरांत 19 वळींत तस अध्यायान तो म्हणटा जेजू क्रिस्त तें तुमकां आसलेल्या धराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांत उदारपणी पावतलो आमचो देव मोगाचे बाबून आमचें तें भोव उदार जावन आसा काकुलतेन भरलेलो तो जावन आसा ताची कृपा आनी देणी आमचे धराळ मापान तो वाळाशी करता आमकां ताच्या भुरग्यांक तो केदेंच सोडिना केदेंच तो सांडिना हर एक पोटी मोगाच्या भावभयणीनो आमच्या मागण्या जिवितान हे सत आमी वळखून घेवन आमच्या सम्या समोर आमी येवंक जाय हेंच आमकां सान पावलास कळीत करता तर आज ह्या बापोय सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी सांगाता मेळटा आसतना आमच्या सम्या सरशी आमी रावया ह्याच उपकारी मनाने तेरे पास
मैं आता हूँ तेरे पास। हर पल हर मेरी सांस तेरी स्तुती गाता रहे. उपकारी मनान तीन भाषे काळजान आम्ही सोम्याला घेत असताना मोगाच्या बाबुनीनो सोम्याची गुरफाताची देणी धराळ मपान तो आमचेर वळाशी करता म्हणले वळखून घेऊया आणि सोम्याक आम्ही उलो मारून घेऊया. तेरे पास आता हो येसू तेरे पास. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 29 पान संको 30 आणि 4 पेज 34 ये 29. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु उपकारी मनान सोम्या तुझे सश्यता. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 Yeshua, 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 Yeshua.
मोगाच्या भावांनो भयणीनो, लेनार्ड रॅव्हनहिल म्हणून नावाचो एक आध्यात्मीक बरयणारे मागण्या विशांत अशें बरयता. तो म्हणटा, प्रेयर इज द लायफ लायन फॉर ऑल ऑफ अस. लायफ लायन म्हणटा तो मागण्याक, म्हणजे आमच्या जिविताक कितें सकड सत्व जाय, सार जाय, तें आमी मागण्या मुखान जोडून घेता. वी ऑल नीड प्रेयर. हर एकल्याक मागण्याची विशेष गरज आसा म्हणटा. म्हणटा सुद्दां म्हणटा, द सेल्फ सफिशियंट डू नॉट प्रे. कोण चिंतात म्हजे कडेन सक्कड आसा, म्हाका कितेंच गरज ना, तसले मागनात. द सेल्फ सॅटिस्फायड विल नॉट प्रे. म्हजेंतल्याक संतृप्ती आसा, म्हाका कोणाची गरज ना म्हणलो चिंतसो ता चिंतपाचो व्यक्ती तो केदींच मागोवंक शकना. द सेल्फ रायटियस कॅनॉट प्रे म्हणटा तो. हांव मोचे म्हाका म्हणलें चिंतपांत केदाळे हांव करचें सोमा म्हणल्या ता चिंतपांत येवसो मनीस की मागोवंक शकना. नो वन इज ग्रेटर दॅन हीज ऑर हर प्रेयर लायफ. मागण्या जिविताचे की कोणी वोट जावंक जायना. आमच्या मागण्या जिविताक एक विशेष स्थान आमच्या जिवितांत आसूंक जाय म्हणून तो आमकां थांबून सांगता. आनी कित्याक तो अशें म्हणटा म्हणून म्हाका मुखारसून तो बरयता, प्रेयर मेक्स अ सावर हार्ट स्वीट. मागणे एक आमचे काळजाक गोडसाणेन भरता, आमचे काळीज गोड करता म्हणटा तो. प्रेयर मेक्स अ सॅड हार्ट ब्रेव. एक दुखेस्त काळजाक तें विशेष तराचें धैर्य, भावार्थाचें धैर्य मागणे भरूंक शकता. प्रेयर मेक्स ए पुअर हार्ट रिच. एक दुबळें काळीज ग्रेस्तकायेन भरता, ग्रेस्तकाय हाडटा दुबळ्या काळजांत मागणे म्हणटा तो. प्रेयर मेक्स अ फुलिश हार्ट वायज. एक समजोन नासलेलें काळीज, एक मूर्ख काळीज काळजाक एक जानवायाचें भंडार करता मागणे. तो म्हणटा, प्रेयर मेक्स अ ब्लायंड हार्ट फुल ऑफ सायट. कुर्डे काळजाक मागणे विशेष तराच्या सर्गींच्या त्या दिश्टीन तो भरता, ते भरता म्हणटा तो. आनी म्हणटा, प्रेयर मेक्स ए कोल्ड हार्ट हार्डंड. एक थंड आसलें काळीज वर्त्या उर्बेन भरता मागणे. मागण्याची सकत असली जावन आसा आनी ह्या खातीर मागण्या मुखांतर ही सकत आमी आपणाय जाय. आमचे काळीज संपूर्ण तरान देवाक आमी समर्पण दिवंक जाय. ताणें त्या काळजांत आमकां कितें परिवर्तन गरज आसा तें हाडच्याक मागणे जिवीत आमकां एक वर्ते हातेर म्हणटा तो. आनी एक बरयणार मोगाच्या भाव भयणीनो मागण्या जिविता विशांत थोडे संगती आमकां कळीत करता. मॅस्टिड मॅदेबर्गसो हो व्यक्ती जावन आसा. तो म्हणटा, प्रेयर ड्रॉज डावन द ग्रेट गॉड इन टू द लिटल हार्ट. मागणे कितें करता, वर्त्या देवाक आमच्या ह्या ल्हान काळजा भितर येशें करता. देव वर्तो सर्गा संवसार असो तो धनी रचणार जाल्यार आमचे मागणे त्या देवाक, वर्त्या देवाक आमच्या काळजांत बिडार करशें करता. इट ड्रायव्स द हंग्री सोल अप इन टू द फुलनेस ऑफ गॉड. एक तानेल्ले बुखेल्ले काळीज, या तानेल्लो बुखेल्लो तो आत्मो ताका ऊंच उबारता, त्या देवाच्या संपूर्णयेंत ताका हाडटा. It brings together two lovers, God and the soul, in a wondrous place where they speak much of love. दोगा विशेष मोग करणाराक मागणे सांगता हाडता.
एका विशिश्ट रितीन दोगा मोग करणाराक सांगात हाडसाय विशेष जाग्यार तांकां ते सांगात हाडटा जंयसर ती एकामेका उलयत आसतना एकामेका लागीं संवाद करता आसतना एकामेका लागीं संपर्क जोडटा आसतना तांचे मदलो संपर्क जावन आसा तो वर्तो मोगाचो संपर्क. मोगाच्या बाबडीनो मागण्या जिविताचे विशेषता कितें म्हणून ह्या दोगी बरयणाऱ्यांनी कितल्या पुरबायन सांगलेलें आसा. जेजू आमकां मोगाच्या बाबडीनो आमच्या बापा मागणे शिकयता आसतना हेंच सांगता जे कितें हांगासर ह्या बरयणाऱ्यान सांगलें आसा तें आमच्या जिवितांत आमी दिसपरते अनुभव करी जाय म्हणजे जेजूची आशा जावन आसा ते आमच्या बापा मागणे ताणें आमकां शिकयल्या मुखांतरी. तर मोगाचे न्हू आमचे मागण्या जिवीत आमी खरेपणी बांदून हाडूंक आज सोमी आमकां उलो दिता. तो एक गूढ संबंध देवातय आमी रचूंक मागण्या जिविता मुखांतरी आनी तोच आमचो गूढ संबंध देवातय आसलेलो आमच्या बाबा भयणी ती आनी थीर करूंक घट करूंक तो मोगाचो संबंध मागणे आमकां वर्ते हातेर जावन ह्या खातीर आज मोगाच्या बाबडीनो आज ह्या आराधनाच्या वेळार प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार मागया. मागण्यांतय आमी सदांच थीर रावच्याक मागण्यांत आमचें जिवीत खरेपणी आमी बांदून हाडच्याक सोम्याचो आदार आनी कृपा मागया. प्रार्थिसी नी ओ मगने प्रार्थिसू नी ओ मगळे ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. हें गव्या आनी आमकां सभी सोम्या समर्पण दिवया. आमच्या दैवीक गितां बुकांत गीत संख्या 230 पान संख्या 129. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. जे कितें म्हज्या नांवे तुमी बापा लागीं मागतात ते म्हजो बाप तुमकां दितलो म्हूण सोम्यान बसयला. तर आमची सर मागणी ते सवा काज छत्रे कितें आसा सोम्या मुखार आमी दवरया. सोम्याच्या नांवी आमी मागया ताजी खाकूल ताजी कृपा आमचे देवर येता. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು
ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹಸಿವು ನೀಗಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ದಾಹ ತೀರಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹಸಿವು ನೀಗಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ದಾಹ ತೀರಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ದಾರಿ ಕಾಣಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ದಾರಿ ಕಾಣಿತು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, आनंद आरोग्य पडेयुवे. आमचे हर एक मागणे देव ऐकता, मागण्याक तो खाण दिता. मात्र नेहमी मागल्याच्या के सरल्याच्या के कितल्या मपान तो आमकां आशीर्वाद दिता. हे वळखून घेवन आयची सर्व आमची मागणी तेसावा ह्यावेळी सम्या मुखार आमी दवरया. आज आमच्या मध्ये सभास जल्मा दिवस आचरण करता, तांच्या पासून आमी मागया, तांच्या पासून देवाक अर्गां दिवया. पदेक जावन आज जल्मा दिवसाच्या संदर्भात देवाक अर्गां दितात. मरिया रिटा फर्नांडीस मुंबई, सेल्विन ब्रगांजा लंडन, अलिशा लसरादो चेंबूरू, ड्वाइन अंधेरी, स्टेल्ला मेंडोन्सा मुदरंगडी या आमच्या भाव भयणीक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पठयता. देवाची विस्तार आशीर्वाद आज तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी आज मागता. सभार हांगासर तांकां लाभलेल्या सर बऱ्यापणा पासून अर्गां दिवंक सांगला. विशेष जावन बरी भलायकी लाभल्या पासून सभाजन अर्गां दितात. कुटुंबांत शांती समाधान दिल्ल्या पासून अर्गां दितात. बरें काम लाभल्या पासून अर्गां दितात. अडचणींतल्यान भायर हाडिल्ल्या पासून आनी कुटुंबांत आसलेल्या समस्या पर्याय लाभल्या पासून सभाजन अर्गां दितात. प्रत्येक जण आज आमकां अर्गां दिवंक हांगासर सांगला. मुरये मायेच्या वेलांकनी माय मुखान लाभल्या सर बरेपणा पासून मेरी लोबो पुत्तूर तावन, तशेंच कुटुंबांत लाभल्या सर बरेपणा पासून अर्गां दिता शॉन उडपी तावन. हांचे संगी आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून आमच्या काजांत तावन ताका आमी अर्गां पठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. सभारांनी आमकां विविध तेसां पासून मागूंक सांगला. कश्टा दुकान आसलेल्या भाव भयणी पासून आज आमी मागता. आमची भुरगीं परिक्षाक तयार जावन आसात. मुखल्या दिसान तांकां परिक्षा बरोवंक आसा. ह्या परिक्षा बरोवंक तयार जावच्या सर भुरग्यां पासून आमी आज मागता.
देवान तांकां मोतीक उसबार दिवच्याक तांणी शिकलेलें बऱ्या तरान मोतीन दवरून परिक्षेंत तांणी बऱ्या प्रगतीन बऱ्या यशस्वीच्या अंतर तांणी बरे मार्क्स तांणी जोडच्या पासत मात्र न्ही तांच्या जिवितांत एक बरो फुडार परीक्षा मुखार तांकां लाभच्याक तांच्या पासत आज आमी मागया. तशेंच सांगासर आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा कामां मेळच्या पासत कामां सभार सोदून आसात जिनी संगाती मेळच्या पासत ही सभार मागोवंक सांगला. ICU तूं आसल्या पासत आमी आज प्रत्येक तरान मागताव. कॅन्सर पिडे वरवीं कसल्या पासत मागताव. ही आमची सर मागणी आनी प्रत्येक जण कोणे आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ली आसात तांचो उडास करून तांकां समेस्त हांगा सम्याक आमी भेटयताव. सांगात आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो आमी उडास काडून तांच्या पासत आज मागया. प्रत्येक जण आज आमी उडास काडून मागताव. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करून आज मागणी सारता. जॉन ज्योती डिसोजा तशेंच आज आमी मागताव देवादीन पौलीन डिसोजा रेनिटा रेबेल्लो आनी डिसोजा आनी फेर्नांडीस रास्किना कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो कुर्ला तावन मागताव आमी देवादीन तेरेजा मोंतेरो वालेन्शिया देवादीन आयरीन रिटा मेनेझिस कासिया देवादीन जेराल्ड आनी सरिता डिसोजा बद्यार देवादीन जेरी डिसोजा फजीर पयल्या वर्साचो उडास आज आमी काडटाव. तशेंच देवादीन जॉन आनी बेनेडिक्टा डिसोजा बुधरांगाडी ह्या देसावा सवय आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास काडून ससनसो विशय तांकां आमी मागया. ससनसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी रंत प्रकाश संजय फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेज भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशीर्वाद आता आमी स्वीकार करया. मिसाजेन गितां सुम्या दिवसा मुखांतावनु पयलें प्रवेश गीत गव्या गीत नंबर A49 पान संख्या 38 पेज नंबर 38. सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटूंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन आदान भक्ती उर्बेन माना दयाळ बापोय तू आमचो दी मोका कुळतीसो वेचीक शेळ्याक राखसो जातू राखणो आमचो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन आदान भक्ती उर्बेन माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमी सांगाता जमल्या वाजता मागण्याद्वारे आमच्या जिवितांत देवातय करो संबंध आसा करूंक आणि त्या संबंधान आमची जिणी समासमपणान जियोंक सोमी आमकां आपयता. जशें पावस वा बर्फ हर एक रितीन
कितेंच भेदभाव करिनासतना सर्वांचेर तो पडटा बियाळो किर्लाता आनी जीव उपजायता तशेंच आम्हा सर्वांच्या जिवितांत मागण्याद्वारी देवातय आमी रुथा केल्लो संबंध पेल्यातय बरो संबंध आसा करच्यांत विलीन जायजय म्हूण आयचे वाचपा आमकां स्पश्ट करतात. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी करपा आमी मागया. ताच्या बेसांवांनी आमची जिणी ताणें बरी केल्या, पवित्र केल्या आनी भाग्यवंतपणाची जावन बदलिल्या. तर त्याच बेसांवाच्या स्पिरितान पेल्यातय आमचो संबंध बरो करया. जायते फावटी ह्या दिशेन चिंता पाठोवंक आनी जिणी जियोंक सुकोन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन आमच्या जिविता खातीर दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संकवार म्हणयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या प्राजीत काळार दंडवण करून आमचे पातकी सैम आमी दमयताव. तुका त्रेगून आमची काळजां तुज्या मोगान अदीक अदीक पेटोवन दीत. हे आमी मागताव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात आनी ओंब्यांक बी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुपळ करतात, तांतू किर्लोवंक लायतात आनी हें केल्ल्या शिवाय पाटी वचनात, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्पळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी खुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां अणवारांतली सर्वेस्पर निवारता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां अणवारांतली सर्वेस्पर निवारता. म्हजे सवें मेळोवन सर्वेस्पराची किर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव अर्सिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टां अणवारांतलें म्हाका ताणें निवारलें. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां अणवारांतली सर्वेस्पर निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. तांची मुखामळां लजेन केदींच भावानात. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अणवारा आकातांतलें ताका निवारलो. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां अणवारांतलें सर्वेस्पर निवारता. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता.
संवसारांत तांचो उडासच आळवण सोडता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्ट आडवारांतले सर्वेस्पर निवारता. नितीवंताच्या बोबेक सर्वेस्पर काण दिता आनी सर्वाय कश्ट आडवारांतले तांकां निवारता. कंती देखून बारवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो कंडलेल्यांक आत दिवन तो उखलता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्ट आडवारांतले सर्वेस्पर निवारता. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राय. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राय. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या अर्येका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राय. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसो. तो बळ जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुम्ही मागतना अनभवत्या परी जायते बडबड नाकात. येतेस्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरे करी नाकात. कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा. आमच्या बापा सर्गीच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. आयचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां थाळणेंत व्हरी नाका आनी खोट्या थावन आमकां राख. जर तुमी अर्येक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षूचो ना. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी आयकलेले वांजेलाचें वाचप आमकां आमच्या बापा मागण्या विशयांत शिकयता. आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमी हे मागणे म्हणा आनी खंयचो अर्थ धरून आमी ते मागणें करता ते आमी आज चिंतून पळोवंक जाय. शिसांनी जेजूक मागणें करता आसतना पळयोवन तांच्याय जिवितांत ती आशा उपजाल्ली, सर्व रितींनी तो अत्रेक उपजल्लो आनी त्या खातीर आमकांय मागोवंक शिकय म्हणून तांणी विचारलें. आनी हे आमच्या बापा मागणें जेजून तांकां शिकयलें आनी आमी आज ह्या आधुनीक काळार तें मागणें म्हणटा. हर एक आमच्या आत्मीक आचरणाक, भावार्थाच्या आचरणांनी हे मागणें आमी म्हणून आमची मागणी प्रारंभ करची आसात. हर एक रितीन त्या मागण्यांत देवाची स्तुती करूंक, देवाक होगळीक उसारूंक आनी आमच्या गरजांक कितें गरज आसा तें मागोवंक, देवा मुखार ती आमची मागणी दवरूंक थंयसर उलो आसा.
आनी ताचे बराबर येवचें अती गरजेचें. जशें आमचें उणेंपण आमची अस्कतकाय आमी बोगसूंक देवा कडेन विनंती करता, ती बक्षिजे जाल्यार पेल्या की आमी बोगसूंक जाय, पेल्या थंय आमचो संबंद नवीकृत करूंक जाय आनी सर्व रितींनी आमची जिणी पेल्या थंय मोगा संबंदाची जाय जय. त्या दाळा मात्र पयलें उसारलेल्या त्या मागण्याक खरो अर्थ लाभता. आमच्या जिणयेंत जर तर पेल्याक बोगसाणें दिनाव, पेल्या थंय बरो संबंद आमी रचिनाव, तर खंडीत जावन आमच्या जिणयेंत तें बोगसाणें, ती तृप्ती दादोसकाय आमकां लाभची ना. त्या खातीर आयचे पयले वाचप इसाया प्रवादी स्पश्ट करता, जशें संवसारांत घडच्यो संगती प्रत्येक रितीन पावसाचें तें निदर्शन आमकां दिता आसतना हर एक रितीन जिणी नवीकृत करूंक सोमी आज आमकां आपयता. जशें बियाळो त्या पावसाच्या उदकाच्या थेंब्यांनी भिजोवन नवें जिवीत थंयसर त्या बियाळ्या थावन उपजाता, आनी हर एक रितीन पेल्याक दादोसकाय आनी पोटाक खाण जेवण दिता आनी दादोस करता. तशेंच आमच्या जिवितांत देवाचें उतर सदां न्हीद आमी नियाळटा आसतना, देवाक उलो मारून मागण्या मुखांत आमची जिणी पवित्र करता आसतना पेल्याक जिवीत दिवची जिणी आमची जाय जय म्हणलें सत आयची वाचपा उगडाप हें करतात. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागून घेवया. बिटोन गीत गीत नंबर C4 594 पेज नंबर 94. Bundoan anami aida atregan bopundita kaltutanche kanikanche बापा तुझे दैविक बेसा घालतू तांचे कानिकांचे बापा तुझे दैविक बेसा मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मैपसान मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणान ससनाच्या जिविताक आमकां उपकार असो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतेल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतेल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्या आनी आमकां उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतेल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता.
Povit albarazo serves por tu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेच पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावटसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्पराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंवकार मोरये देवाचे माये संगाती भगयोन जुजे तिचो निश्कळंक पती भगयोन धर्मदूत भगयोन आन जॉन्सन जुझेफ नाडा मिल्सन एसविडेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. ये म्हज्या काळजां, ये म्हज्या काळजां, जेजू सडबोंदारा. ये म्हज्या काळजांत आनी भिडार थंयसर कर, जेजू सडबोंदारा. सोम्या म्हज्या मोगा तुजो हांव मोग करता, म्हाका सगळोच दिता. तुका घेवंका शेता हांव तुका सेवंक लायता. ये तूं काळजान म्हज्या, ये म्हज्या काळजां, ये म्हज्या काळजां, जेजू सडबोंदारा. ये म्हज्या काळजांत आनी भिडार थंयसर कर, जेजू सडबोंदारा. प्रार्थुया. देवा काकुळदरा बापा, ह्या दैवीक गुटा वरवीं आमच्यो संवसारी वंदवण्यो दमोवंक आनी सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत आई 3 पानसंको 250 आणि 2 पेज नंबर 252. जेजून आमचे पासोत आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रावन मोग मुजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोगसने, ताच्या जिणे मोरना सर्गीचे जिणे. एक सेक तेंबो तुझ्या रक्तासो, 1000 पत्नींक सोडवो दिवच्याक तो पुरो. कित्याक जर विक्रायले सर्ग तुझे, कित्याक सोम्या केले सांग म्हाका शे. कालवारीच्या दोंगरार सोमी उमकळटा, मुजो देव सोडबोंदा जीव आपलो दिता. कसो उपकार तुजो हांवें बाबुडसो, मोकेलोय मुजो मुजो पापी आसो. मोगाळ पुता सोवें हांव मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.